भुरग्यांक मोजेशी योदी सोर्गीच्या राज्यांत असल्यांकूच सांगो धाकटुल्या भुरग्यांक तुमी नाजाशात सोर्गीच्या राज्यांत तुमकां नासुवात सोर्गीचें राज आमचें देवाच्या भुरग्यांचें सोर्गीचें राज आमचें देवाच्या भुरग्यांचें सोर्गीचें राज आमचें देवाच्या भुरग्यांचें सोर्गीचें राज आमचें देवाच्या भुरग्यांचें. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मोगाल बावा भयणीनो, आयज पवित्र सभा निअपराधी बालकांची परब समारंभता. ह्या मिशाचो विशय भुरगें देवाचें देणें, जिविताचे राखणदार जावया. जिवीत जावन आसा देवाचें देणें आनी ह्या जिविता वरवीं जें आमी कितें करता तें आमचें देणें देवाक. ह्या मिसान भाग घेतना जिविताचें मोल ओळखून घेवंक आनी आमच्या तशेंच दुसऱ्यांच्या जिविताचे राखणदार आमी जावंक देवाचो आदार आमकां मागुया. किरीतपणी ह्या मिसान भुरग्यां पासत आमी मागुया. मोच्या प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज जशे परी सुरवातीच्या उतरांनी आमी आयकलां, आखी पवित्र सभा निरपराधी बाळकांची परब समारंभता. निरपराधी बाळकांनी आपल्या रोगतान जेजूक गोवायकी दिली. त्या जेजून सुपुल्ल्या भुरग्यांचो मोग केलो, तांकां आपलो वेळ दिलो, तांकां आपले वेगेन घेतली, तांचे ताणें आशिर्वाद घातलो. भगवान फ्रांसीस शावेर जाचे रेलिकांची दाखोवण ह्या दिसांनी चालू आसा, ताणें खिरीत मोग भुरग्यां सवें दाखयलो. तो भुरग्यांक कांपीण घेवन वाजोवन एकठांय कोत्तालो, तांकां इगोर्जेन व्हरून तांकां दोतोन शिकयतालो. हे भाशेन जेजूचो मोग तांच्या काळजांनी ताणें रिगयलो. आयज निरपराधी बाळकांची आमी परब पाळटा तेन्ना सगल्या आमच्या भुरग्यांक आमी जेजूच्या हातान घालुया. त्या जेजून तांचेर आशिर्वाद घालूंक आनी जेजू भाशेन जाणवायेन पिरायेन आनी कुरपेन ती वाडूंक किरीत भाशेन आमच्या सुपुल्ल्यां खातीर भुरग्यां खातीर आमी मागुया. मागुया आमच्या काजारी जोड्यां पासत, जीं भुरग्याचें देणें मागतात, आवंडेतात. देवान तांची मागणी आयकूंक तांकां भुरग्यांचें देणें फावो करूंक आमी मागुया. आनी बाबडीनो, आयचो विशय आमकां उगडास कोत्ता की आमी जावन आसता म्हणून जिविताचे राखणदार. तर आमच्या जिवितान देवान आमकां दिल्लें जिवीत, ताचें मोल आनी मोत आमी ओळखूंक, जिविताची राखण करूंक, जावं आमच्या जिविताची जावं दुसऱ्यांच्याय जिविताची आमी राखण करूंक आमकां भगवान फ्रांसीस शावेराचे विणवणेन जेजूची कृपा आनी बोड ह्या मिसांत मागुया. आनी ही आमची समोरमणी देवाक मानता तसली जावं. पयले सुवातेर आमी सगळीं पातकी म्हूण ओळखून ओदीकून आमच्या जिवितान जें देवान आमकां जिवीत दिलां त्या जिविताचें मोल घडीक आमी जायते पावटी ओळखून घेवंक ना. जिविताक फावो ती आमी घडीक ताजो सांबाळ करूंक आमी प्रयत्न करूंक ना. असल्या आनी दुसऱ्याय चुकींची आमी दूख धरून सर्वेक देवा लागीं बोगसणें मागुया.
आनी देवाची काकलुती गुलो मारून सगलीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सर्पविदार देवाक आनी तुमकां बाबा बडिनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान सारून वायट दारून आनी बोरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भाग्यवन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बडिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पविदा देव आमची काकलूत करूं आनी सगळीं आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक आमेन. मोहिमा देवाक उंसर्गी आनी शांती तशेंच डांग संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवीदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करतां आमी तुका दिनवासतां तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटां सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता सुमिया देवा देवाचे शिळये तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कोर तूं बापाच्या उसव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया एकीकृत भाशेन आयज आल्दोनची फिरगोज ह्या मिसाची मांडावळ कोत्ता हे फिरगोजेन बावुरलेल्या सगळ्या गुंवळ्यांचेर मोठवाशांचेर लौकीक भाव भयणांचेर आनी कितें भाशेन भुरग्यांचेर देवान आपलो सुभाम आशिर्वाद घालूंक ह्या मिसांत कितें भाशेन आमी मागुया. सर्गीच्या बापा आयच्या दिसांनी अपराधी बाळकांनी रोखसाक्षी जावन आपले जिबेन न्हय पूण मोन्नान तुजी वाखाणणी केली आमी जिबेन उसाडता तो बाबार्थ जिविताचे चालीन पोरगोठूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपुणान जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. भागिवोन जुआचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो आमी आयकलां आनी तुमकां आमी पोरगोट करता तो जेजूचो संदेश हो. देव म्हणल्यार उजवाड आनी ताचे सवें कसलोच काळोख ना. काळोखांत आमी चलता आसतना देवाच्या एकचारांत आमी आसा म्हूण आमी सांगलें जाल्यार सगळें आमचें जिवीत फोटकिरें कित्याक स्वता प्रमाणें आमी जियेना. पूण जसो देव उजवाडांत आसा तशीं आमी उजवाडांत चलता जाल्यार एकामेकाच्या एकचारांत आमी आसा
आनी ताच्या पुता जेजूचें रोगत सगल्या पातकांतली आमकां शुद्ध निर्मळ करता. आमकां पातक ना अशें आमी म्हणलें जाल्यार आमी आमकांच फटयता आनी आमची सवें आनीक सोत ना. पूण आमची पातकां आमी ओळखून घेता जाल्यार देव आमची पातकां बक्षिता आनी सगल्या खोटेपणांतली आमकां नितळ करता. कित्याक तो विस्वाशी आनी प्रमाणीक. आमी कदींच पातक करूंक ना अशें आमी म्हणलें जाल्यार आमी ताका फटकिरो करता आनी ताचें उतर आमचे सवें ना जाता. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, तुमी पातक करचें न्हय म्हूण हांव हें तुमकां बरयता. पूण कोणूय पातकांत पडलो जाल्यार बापा मुखार आमचे खातीर विनोती करतलो. आमकां एकलो शारोती आसा, तो प्रमाणीक जेजू ख्रिस्त. तो एकलोच आमची पातकां नाताक करता ती बोली, आमचीच न्हय बगोर आख्या संवसाराची. देवाचें उतर हें. जबाब. शिकारेकाराच्या फासांतली सवण्या वरवीं आमी सुटोन गेल्या पतून म्हणया. शिकारेकाराच्या फासांतली सवण्या वरवीं आमी सुटोन गेल्या. सर्वेस्पोर आमकां पावूंक नासलो जाल्यार जेन्ना मनीस आमच्या आंगार पडले तेन्ना तांचो राग आमचेर पेटोवन ते आमकां जिवीच गिळटले आसले. जबाब. शिकारेकाराच्या फासांतली सवण्या वरवीं आमी सुटोन गेल्या. आमी उदकांत बुडून मरतलीं आसल्या. उदकांचो लोट आमकां ओडून व्हरतलो आसलो. तांची भिरांकूळ ल्हारां आमकां गिळ्ळ्या बगोर रावची नासलीं. जबाब. शिकारेकाराच्या फासांतली सवण्या वरवीं आमी सुटोन गेल्या. ताणें फास तोडून उडयलो आनी आमी सुटोन मेकळीं जाल्या. जाणें रोचला स्वर्ग आनी संवसार, त्याच सर्वेस्पराच्या नांवान आमचो आदार. जबाब. शिकारेकाराच्या फासांतली सवण्या वरवीं आमी सुटोन गेल्या. शुभ वर्तमानांक सगळीं उबी रावया. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy. आमी तुका वाकाणटा देवा, तूं सर्वेस्पोर म्हूण आमी ओळखून घेता. रोग साक्षांचो निर्मळ पोरजोळीत जमो तुका वाकाणटा सर्वेस्परा. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy. Survispo तुमची सोवे आसू. Tuमची सोवे आसू. मातेवा पोरमुडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka सोम्या. ते उदेंतीचे विद्वान परत वचना फुडें जुजेक सोपडान दिश्टी पडून एका देवदूतान म्हटलें, उठ, बाळकाक आनी ताचे आवयक आनी इजिप्ताक पळून वच, आनी हांव सांगी पर्यंत थंय राव. तर हेरोद बाळकाक ना करूंक ताची सोद करचो आसा. जुजे उठलो आनी बाळकाक आनी ताची आवय घेवन तेच राती इजिप्ताक पळून गेलो आनी हेरोद मोरोसोर थंय रावलो.
इजिप्ताक थावन म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो अशें सर्वेस्परान प्रवदे उद्देशी सांगलोलें उतर पाळचे खातीर हें घडलें. विद्वानांनी आपणाक फटयलो म्हूण पळोवन हेरोद एकदम रागाबरी जालो आनी आपले मनीस धाडून बेतलेमान आनी सोरभोंवती आसलेल्या गांवांनी विद्वानांनी कोडे विचारून घेतलेल्या काळाच्या हिशोबा प्रमाणे 2 वर्साच्या व उणी पिरायेच्या बाळकांक मारून उडयले. तेन्ना चेरेमेस प्रवदे उद्देशी अशें सांगलोलें तें खरें जालें. रामा गांवांत एक साद आयकूंक आयलो, मोठे रोडणे आनी विलाप. राखेल आपल्या भुरग्यांक रोडटाली आनी ती नाच जाली म्हूण बुजवण घेनासली. जेजू क्रिस्ताचे शुभोर्तो महान हे Makani tuka Krista. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आज पवित्र सभा निरपराधी बाळकांची परब सोबरमता आनी हे परबे सुमयार सोबीत विशय ह्या सेवा धर्माक आमी वेचून काडलेलो आसा. भुरगें देवाचें देणी, जिविताचे राखणदार जावया. भुरगें देवाचें देणी, जिविताचे राखणदार जावया. भारताचो फामाद कवी रविंद्रनाथ टागोर एक पावट उद्गारून अशें म्हणूंक लागलो, Every child that comes into the world comes with a message that God is not yet discouraged of man, or God still loves the world. मोगाच्या बाबुणीनो, एक भुरग्याचें देणें ह्या संवसारान आमकां कळीत करता की देव मनशाक इटेवंक ना, पूण मनशाचो शिममेर नासलो मोग करता. हाकाच लागून भुरग्याच्या देण्यांनी दिवन आमचें कुटुंब, आमचो संवसार देव आपल्या आशिर्वादान भरता. कित्याक जिवीत संवसार मोलादीक देणें देवा कडल्यान आमकां येता. देव तें आमकां फावो करता. हें आमच्यान देणें, हें देणें जिविताचें देणें आमच्यान दुडवांनी विकतें घेवंक जायना. कितले पयशे आसले म्हणून हें जिवीत आमच्यान विकतें घेवंक जायना. कित्याक हें देणें संवसार देवाचें आनी देव तें आमकां फावो करता. देवाक सदांच आमच्या जिविताचे देणे पासत आमी उपकारी रावंक जाय. आनी केरी भाशेन भुरग्याचे देण्या पासत जायतीं जाणां आशेतात आनी तांचे पासत आमी मागोवंक जाय. आनी केरी भाशेन आज पवित्र सभा निरपराधी बाळकांची परब सोबरमता आसतना केरी भाशेन ह्या सुपुल्या भुरग्यांनी रोगतान जेजूक साक्षी दिली, कवाय दिली. ह्या सुपुल्या भुरग्यांचो जीव, ताचे रोगत एके तरेन रोग साक्षीपणाचें रोगत जेजूक कवाय दिवंक पावले. मोगाच्या बाबा भयणीनो, ह्या सुपुल्या भुरग्यांनी आपल्या जिवितान जेजूक रोग साक्षीपणा वरवीं गोवाय दिली जाल्यार आमी आमच्या जिवितान जेजूक दिसा दिसपोटी गोवाय दिवची गरज आसा. आनी आमच्यान कशे तरेन गोवाय दिवंक जाता, आमच्या बाकीवन जेजूच्या तत्वांनी नेटयलेल्या क्रिस्ती जिविता वरवीं. आनी हेंच करूंक आयची वाचपाय आमकां आदार दितात. आयचें पयलें वाचप जुवांचे चिठींतलें वाचप. केरे भाशेन जुवां आमकां उगडास करता. बागेन जुवां उगडास करता, देव उजवाड जाल्यार आमी ताची भुरगीं उजवाडाची जावंक जाय. आमचे पातके सोयीम पयसावन आमी बाकीवन जिवीत, उजवाडाची जिवीत आमी आपणावपाची गरज आसा. हेंच कितें बाकीवन जुवांव आपले चिठींतल्यान म्हत्वाचो संदेश आयज आमकां सगल्या क्रिस्ती बाबार्थ्यांक फावो करता. आमच्या जिवितांत आसता ते पातक आनी पातकाच्यो संवयो आनी पातकाच्यो ताळयो असोकताय पयसावन देवान दिल्लें उजवाडाची जिवीत आमी आपणावपाची गरज आसा. ह्याच उजवाडाची परब जेजूची परब. कित्याक जेजूच्या जल्माची परब जो आसा, उजवाडाची परब आमची 25 तारखे समोर उरल्या आनी क्रिस्त जयंतीच्या काळांत आमी आसा. जेजून हाडलेलो उजवाड आमच्या जिवितांत घेवन आमचें जिवीत उजवाडीत करची गरज आसा. पातोक आमी पयसावची गरज आसा. आयच्या शुभ वर्तमानान पळयता कशे तरेन हेरोद पातशाय सुपुल्या भुरग्यांचे जिविताचें नाटक करता. एके तरेन काळोखी कोरणी आपल्या जिवितान आदारता. काळोखी कोरणी आदारता भुरग्यांचो, निरपराधी बाळकाचो जीव काडून. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, हे परबे सुमयार कसलो संदेश आयज आमी आमच्या जिविताक घेवन वेतल्या. पयली सुवातेर जिविताच्या देण्याची अपुरबाय करुया. जायते फावटी फुकट वस्तूंक वालोर आसना. जिवीत आमचें फुकें देणें देवा कडल्यान आमकां फावो जाल्लें आसा. ह्या फुकें देण्याचो
मोल आमी करुया आनी आमच्या जिविताच्या देण्याची अपुरबाय दिसा दिसपोटी करूंक आमी वावरुया. आमच्या जिविताच्या देण्याची अपुरबाय करतात तशीच आमच्या हेर भाव भयणाच्या जिविताच्या देण्याची अपुरबाय करूंक शिकुया. कित्याक ज्या दोनया देवान म्हाका जिविताचें देणें दिलेलें आसा त्याच दोनया देवान दुसऱ्या म्हज्या भाव भयणांक जिविताचें देणें त्याच दोनया देवान दिलेलें आसा. ती बेश्टी स्वर्गार तावन वांगा थंयसान पडूंक ना. देवान आमकां जिविताचें देणें दिवन दर एका कुटुंबान धाडलेले आसात आनी तोच दोनी आमचो जिविताचो राखणदार. तर आमच्या जिविताच्या देण्याचो आमच्या दुसऱ्यांच्या जिविताच्या देण्याची अपुरबाय करूंक आमी शिकुया. दुसरे सुवातेर जिविताचे राखणदार जावुया. जिविताचे राखणदार जावुया. जायते फावटी आमी आयकूंक मेळटा, वर्तमानपत्राचेर टीव्हीचेर पळोवंक मेळटा, सुपुल्या भुरग्यांचो जीव काडलेलो. ह्यो खबरो आमच्या कानार सत्तात. कितली दारूण कारचाची मनशां काय. सुपुल्या भुरग्यांचें जिवीत कोबार करूं. मुगाच्या भाव भयणो, जिविताचें राखणदारां आमी जावुया. जिवीत राखूंक आनी सांबाळून बाळगून दवरूंक आमी वावरुया. आनी कितें भाशेन असल्यो दारूण कोरन्यो आदारतल्या भावाचें मन उजवाडाय. जिविताची राखण करतलें मन तांच्या मनांत रिगोय म्हणून भावार्थान आमचें मागणें आयच्या दिसा दिसपोटी देवाक उबारुया. हो दुसरो संदेश आयज आमच्या जिवितान घेवया. आनी तिसरी सुवातेर आमच्या सुपुल्या भुरग्यांक देखीवन क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमी देखीवन वडील जावंक आमी वावरुया. कित्याक जेजूय पवित्र पुस्तकान आमकां उगडास करता. ह्या सुपुल्या भुरग्यांक तुवें बरी देख दिली जाल्यार बरेंपण फावो जातलें. वायट देख दितली तुज्या गोळ्याक फातर बांदून उदकान उडी मार म्हणून जेजू आमकां पवित्र पुस्तकान कितें भाशेन उगडास करता. तर आमी वाडलेल्यांनी आमच्या घरांत आसलेल्या सुपुल्या भुरग्यांक देखीचें जिवीत शिकोवपाची गरज आसा. क्रिस्ती तत्वां आमच्या कुटुंबान आमच्या भुरग्यांक शिकोवन आमच्या भुरग्यांक बऱ्या क्रिस्ती तत्वांनी निटयलें जिवीत जिवंक आमी आदाराची आनी सहकाराची जावपाची गरज आसा. कित्याक दर एक कुटुंब जो आसा घरा बी पवित्र सभा जंय आमची भुरगीं आमचे कडल्यान आनी आमचे वरवीं क्रिस्ती तत्वां शिकतात आनी क्रिस्ती तत्वां मूल्यांनी आपलें जिवीत वाडयतात. तर आमच्या कुटुंबान आमच्या भुरग्यांक देखीचें जिवीत क्रिस्ती तत्वान भरलें जिवीत जिवंक आमी शिकोवंक आदाराची जावुया. हेंच करूंक ह्या आल्तारार उंड्या सोरेपणांतलो जेजू लागीं आमकां कृपा आनी बळ मागून घेवया. सगळीं उबी रावया. मुगाच्या बाबा भयणीनो, देवाच्या उतराचो उजवाड घेवन हे वेळार आमची मागणी विस्वासान आमच्या सुर्गीचे बापाताय आमी आतां उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविताचे बरी देखी वरवीं शुभ वर्तमानाचे परगोटणार संवसाराच्या शिमापर्यंत जावंक बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, दयाळ बापा, ही मागणी आय. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी सृश्टी आनी समाजा पासत हुस्क्यान वावरूंक आनी गरज तितल्यांकूय गरजेच्यो सवलती दिवंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, दयाळ बापा, ही मागणी वेगवेगळ्या दुयेंसांक पिडेक आनी जाणट्याच्या घरान कोश्टावतात तांकां दोतोरां आनी आपल्या घोराब्याच्या मनशां वरवीं बरेपण फावो जावंक बापा लागीं मागुया.
दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक दयाळ बापा ही मागणी आयक भुरग्यांक सोलमांक हाडूंक सोदी नासलेल्या आवय बापायन जिविताचें मोल वळखून घेवंक तशेंच सगळ्या भुरग्यांक देवान राखूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक दयाळ बापा ही मागणी आयक सर्गींचे मोगळ बापा तुवें आमकां फावो केल्ल्या जिविताच्या जण्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमच्या जिविताचें मोल आमी ओळखून घेवंक जिविताची राखण करूंक आमकां तुजो आदार फावो कर म्हूण आमी मागता. बागीन फ्रांसीस शावेराचे विनवणेन आनी तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमची पदकां तुगून काडून निर्मळ खालसा तुका ओपूंक देवानी मनशा मदें संधान करून शांती करून आसा जेजू तुवेंच दिलो भुरगो तुजो. आसा जेजू तुवेंच दिलो भुरगो तुजो. मोच्या बाबा बुडीनो हे मोजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवीदार देवा बापाक मानता दसलें सामूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या नाके पवित्र सभेच्या नांवान सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परा रोगतान आपणाक साक्षी दिवंक जेजून निरपराधी बाळकांक विंचून काडली. ह्या सरवणीच्या बलिदान आमी तुका भेटयता. त्या तुझ्या पुताच्या रोगतान आमचे अपराध दोन काळ म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवीदारा आनी सासनांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू वरवीं उगडापो जाल्लो मोग तुजो आयज तूं तुज्या भुरग्यांक ओळखूंक दिताय आनी तांची काळजां संतोषान बोत्ताय. जो काळां दितावन तुजो पूत तोच आतां काळान जल्मला. देव सैमान तुजे सारको मोहिमेवंत कोणाकूच दिसती पडो नासलोलो आतां आमचे सारको जाल्लो आमचे मोदें तो दिसती पडलोली रोसना आपणा सोवे उबारून नव्यान तिका सुपूर्णायेन एकठावूंक साणून गेल्ल्या पातकी मनशा कुळाक तुज्या सुखाच्या राज्यान पावूंक स्वर्गांत हावन जेजू आयला देवून देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Powie
Dalbaranco sorves portum, Sordani sausar bolia, tuja coi bova. Ut sorgitu casoi soi, ut sorgitu casoi soi, sorves morace nami, etata casoi. Ut sorgitu casoi soi, ut sorgitu casoi soi. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रुगत आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मुडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडलें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात so good for God to you. Sumia Jesu, tuce moronami somoromta. Sumia Jesu, tuce punorjivon pan porgota. Sumia Jesu, tuce enia, ami बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्तांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समोर पितांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगो सिवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा सिमिया आमच्या आदारी गवळी बापा सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवंस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणाची किर भाशेन सुपुली भुरगीं बाळां ह्या संवसाराक वतल्यात तांची दया कर तांकां तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरचोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता किरी भाशेन बापा आमच्या कुटुंबान आसलेल्या सुपुल्या भुरग्यांची आमच्या कुटुंबाची दया कर आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिचो पती बागयोन सुसय बागयोन धर्मदुता बागयोन फ्रांसीस शावेरा सर काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
सर्पोद्वेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना मोगोच्या बावंबडीनो अशें म्हणलेलें आसा Our life is God's gift to us. What we make of this life is our gift to God. आमचें जिवीत जावन आसा देवाचें आमकां अमोलीक देणें. हे जिविताचें जें कितें आमी करता तितून आसा आमचें दान देवाक. भगीन फ्रांसीस शावेरान आपलें जिवीत एक मोगाचें दान देवाक आनी भावां भयणांक केलें. अशेंच आमच्या जिवितान आमी करूंक जिविताचे आमी खरे राखणदार आमी जावंक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापा लागीं मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेर पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या ससनांक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रोगत आमी सेवंक वेतांव ती आमचेर सुट्टी आनी खास तडी नजावं पूण तुजे काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. हो जेजू आमचो सर्वंडार ताणें आमकां जिविताचें मोल आनी म्हत्व दाखोवन दिलां. इस्ती देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं जावन आसां सुभागी. सुमिया हे म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्यांव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्यांव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणे बावतीन संस्कार घेतलेला आहे ताणेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Otriamo Gayon Kor, Kushakaye Ulasor, Mojibido Gieta,
जीवन जेजू आत्म्या म्हज्या गायन कर गायन कर गायन कर खुशालकायेन उल्लासोर 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 म्हजे भितर जियेता जियेता म्हजो देव जीवन जेजू म्हजो देव जीवन जेजू भुकेलो म्हजो आत्मा विरून गेलो जीव म्हजो आयलो जेजू देवतारो आपूण म्हजो प्राण जालो आत्म्या म्हज्या गायन कर गायन कर गायन कर खुशालकायेन उल्लासोर 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 म्हजे भितर जियेता जियेता म्हजो देव जीवन जेजू म्हजो देव जीवन जेजू आत्म्या म्हज्या गायन कर गायन कर गायन कर खुशालकायेन उल्लासोर 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 म्हजे भितर जियेता जियेता म्हजो देव जीवन जेजू म्हजो देव जीवन जेजू आमचो मोग करतलो जेजू आतांच आमच्या काळजांत आयला आनी आपल्या संतोशान आनी शांतीन तो आमकां भरता. तर ह्या वेळार थोडोसो वेळ आमचे दोळे धांपुया आनी आमच्या काळजांत आयिल्ल्या जेजूक दिनवासुया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. बो मोगाळ बापा, आजून उलोवंक येनासलोल्या बाळकांक रोगतान जेजूक साक्षी दिवंक तुवें फावो केली आनी ताच्या जल्माच्या सुमयार रोग साक्षांचो मुकुट सोडूंक विचित्र मांडावळीन तुवें तांकां पावयली. तांची परब समोर म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी ह्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं आमच्या सलवंडराच्या जिविताचे बोरतेन आमकां सुबां वांटो दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसुया. आयज मिसाची भेट समोर उबलेल्या पाद्री थॉमस लोबो ताका देवाची उतराची मोडणी करतल्या पाद्री आग्नेल सिमोयस ताका आनी सहबलिदानांत वांटो घेतल्या आमच्या यादनीक भावाक तशेंच आल्दोनच्या फिरगोसकारांक आमचे दिनवास. त्याच बरोबर गायन पंगडाक आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी मिसाचो वेळ हे पोरी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन जातले. कुमसाराचें पेंडॉल तुमचे दावे वाटेन आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळी 6:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. फाल्यां पवित्र कुटुंबाची दोबाजीक परब. तशेंच फाल्यां आमच्या महादोन प्रांतांत जुबली इयराची दोबाजीक उक्तावणी आमी सांजे 3:30 मिसार करतले. म्हणटूच फाल्यां 3 वरांचेर तावन जुबली इयरा बाबतींत म्हायती घेवन आमची तयारी आमी सुरू करतले. ह्या दोबाजीक मिसांत वांटो घेवंक तुमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा. Tomorrow in our Archdiocese, we celebrate the solemn opening of the Jubilee year with the celebration of Mass at 3:30 p.m.
The preparation for this Mass will begin at 3 p.m. डिसेंबराचे 30वेर सांजे 6:15 मीस गोंयकार जे परदेसांत वावुरतात व परदेसांत शिकतात तांचे खातीर भेटयला. On the 30th of December, the evening 6:15 Mass is dedicated to Goan in diaspora. आशीर्वादाक उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे असो. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. बसून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान जिविताचे राखणदार जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें सगलीं बरोबर. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोदी मागतांव. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात असले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शाती पावय म्हूण मागतांव आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकणटाव. आमेन. Soglia calzancha